की अशा तरेच्यो इंग्लीश मुळाव्यो शाळा गोंय सरकारान गोंयांत सुरू करच्यो न्हय. आमी जर जागतीक पातळीचेर पळयलें, संवसारीक जो सिद्धांत आसा तो हेच म्हणटा की मुळावें शिक्षण जें आसा भुरग्यांचें तें मायभाशेंतल्यान जावपाक जाय, मातृभाशेंतल्यान जावपाक जाय, आनी जाल्यारूच तें योग्य पद्दतीन जाता. आनी म्हाका दिसता गोंय सरकार म्हणया किंवा भारत सरकार म्हणया हांणी हें तत्व मानून घेतलां. नवी जी शिक्षणीक आमचें धोरण आसा, राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण जें आतां सगळे कडेन चालीक लागता आनी गोंयांतूय बी चालीक लागपाक लागलां, तातूंतूय स्पश्टपणान म्हणिल्लें आसा की मुळावें शिक्षण हें मायभाशेंतल्यान जावपाक जाय. अशें आसतनाय बी इंग्लिशींतल्यान म्हणजे इंग्लीश माध्यमांतल्यान मुळाव्यो शाळा सुरू करपाचो हो यत्न हो गोंय सरकार कित्याक खपोवन घेता, हो मोठो प्रश्न आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा कोंकणी शाळे खातीर मान्यताय घेवन इंग्लीश सुरू केल्यार एक्शन जातली. हांवें चॅक करूं ना, ह्या दिसांची म्हाका मेल हांवें सगळे चॅक करूंक पावूंक ना. ऑफकोर्स जेंच्यांनी कोंकणी परमिशन घेवन जर इंग्लीश शिकयता आसत जाल्यार आमकां तेंचेर एक्शन घेवचीच पडटली. इंग्लिशींत नव्या शाळांक परमिशन दिना आमी, ना दिना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.